आयज हांगासर बाब रकोजी डिसोजा हो एक्स पंच जावन आसा वेलसां पालीचो आनी आयज फ्री प्लांटेशन झाडां लावपाची हें झाडां हाडून हांगासर लोकांक दिवपाक हांगासर आमी जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा ते ऑफिसरूय हांगा येयल्ले आसा. हांव रकोजीन तशेंच डिपार्टमेंटाकूय चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांगा लोकांक झाडां वांटलीं. हांव मागतां आमच्या लोकांनी हे झाडां लावन बरो फायदो काडचो कित्याक ही झाडां लावप म्हणल्यार आमचो जो वेलसांव पालीचो जो गांव आसा तो सुंदर दिसतलो कित्याक हो गांव जावन आसा माडांनी शेतांनी भरलेलो हो गांव. तसो आनीकूय झाडां लायलीं जाल्यार म्हाका दिसता आमचो हो गांव सुंदर दिसतलो. तशेंच हांव बाब रघुजीना असोच ताचो वावर सदांच चालूच आसचो अशें म्हूण हांव मागतां. तशेंच हो धाकटेशे गांवान एक युथाचो एक प्रपोजल आसलो आनी तो प्रपोजल म्हटल्यार एक जीम हांगासर येवचें जे आमचे यूथ आसा ते सदांच तांचे एक डिमांड आसलो वा युथाक हांगासर कितें तरी जीम दिवचें अशें म्हणून हांव चॅरिटी फंडांतल्यान जो आमचो फंड आसा 15 फायनान्स हातून हांवें हो प्रपोजल घातलेलो आसा आनी हो प्रोसेस चालू आसा आनी जाता तितले बेगीन हो प्रपोजल लोकांक दिवन भुरगे युथाक आमचे बरें एक्सरसायज करपाक मेळचें इतलें सांगून हांव डिपार्टमेंटाक उपकार मागलो आनी आमच्या सोशल वर्करांक उपकार मागलो बाबा अंतोन बाजा कडेन डॉक्टरी कडेन तेमी येवन म्हाका खूब आदार दिलो आनी हो एक आमी प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी हांव सक्सीड जालो कित्याक आज प्लांटेशन मेळपाक खूब त्रास जाता कित्याक हे उदकान हे उदक पावसात ते हांव गेल्लो थिंगा चोयल्यार कांय झाडां नाय सगळीं काबार जालें हें जालां सो त्या पासून आमकां आनी झाडां सुबेज दिवपाक फॉरेस्टाक जावूं ना पूण तोरूय हो एक उगडास कसो आज हे युथाक मुखार फुडार व्हरपाक. सो हांव म्हणटा कितें आमकां कितें तरी देसान आमच्या विलेजीन म्हाका दिलां सो हांव विलेजीक कितें दितलो म्हणून सो हें चिंतून हांवें हो मुस्ताव घडोवन हाडला आनी हेजेर म्हाका खूब रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोकांचे युथांचे. हांव चड हॅपी युथाक आनी युथ आज हॅपी जाला आनी ते म्हणटा आनी असले जायते प्रोग्राम करुया म्हणून. सो हांव मागतां ह्या मिडिया उद्देशी दुसऱ्या गांवांनी लोकांनी भाशेन करून युथा मुखार हाडपाक. सो हितून कांय पॉलिटिक्स ना आनी हांव खंयचे पार्टीचोय मेंबर न्हू. सो मुगेलें एक सोशल वर्क हांव मुगे गांवा पासत मुगे गांवच्या लोकां पासत हांव सदां करीत रावतलो म्हाका बारीक बारीक कितें जाता तें. Part of today's plantation drive. When I heard about the initiative, I was very impressed by our villagers who took such a good initiative. As we know, in the past few months, years, so many trees have been cut down. So I think it's every citizen's right to contribute towards our nature and help it heal. We have held this plantation drive today on 15th August. It's because we wanted to bring about a change. Like today is Independence Day and we wanted to do something different, like contribute something towards the nature. So we thought of planting plants today and we have put several plants here and it's good for the environment. So I would personally prefer you all to plant more plants.